बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वाच्या बिहाफाचेर एज एडवोकेट अपियर जाल्लो. आमी एप्लिकेशन फायल केल्लें, आमी कोर्टाक दाखोवन दिल्लें जेन्ना तांचे आर्ग्युमेंट जाले उपरांत की कित्याक लागून तांची बेल रिजेक्ट जावपाक जाय. आनी वेगवेगळे ग्रावंड्स आमी कोर्टा मुखार मांडिल्ले. तांणी जे जजमेंट सायड केले ताच्या विरोधातूय कितें आमचे कडल्यान जे आर्ग्युमेंट्स आसा ते आमी पुट फोर्थ केल्ले आनी कोर्टाक पटोवन दिल्ले की कित्याक लागून ते एप्लिकेशन रिजेक्ट करपाक जाय. कोर्टान ऑर्डर पास केल्या एप्लिकेशन फॉर बेल एंटिसिपेटरी बेल जे ताणें फायल केल्ले बाब सुभाष वेलिंगकरान दॅट हॅज बीन रिजेक्टेड. सो नाव इट इज फॉर आतां पुलिसांची ड्युटी आसा की ताका इमिजिएटली अरेस्ट करपाक ताणें वचपाक जाय. आनी आमी हें दाखयल्लें की ताका नोटीस इश्यू केल्ल्यो अपियर जा म्हणून कोर्टाक पुलिसां मुखार. त्यो नोटिसाकूय ताणें डिफायन्स केल्ले आनी तो कोर्टा कडेन तो पुलिसां कडेन अपियर जावनाशिल्लो. त्या गोश्टीक लागून आमी कोर्टाक सांगिल्लें की जो पुलिसाच्या नोटिसांक जुमानना ताका रिलीफ एंटिसिपेटरी बेलाची कशी दिवपाक शकता. प्लस द ऑफेन्स इज हॅबिच्युअल ऑफेंडर इज वन थिंग एंड दॅट द स्टेटमेंट्स वर एब्सोल्युटली कमिंग अंडर सेक्शन 299 जे म्हणटा की डेलिबरेट अटेम्प्ट टू स्प्रेड कम्युनल डिजामनी वीच इज वॉट ही हॅज बीन चार्ज फॉर. आतां कोर्टान रिजेक्ट केल्या उपरांत हीज अरेस्ट इज नेसेसरी. 4 जाणांनी इंटरवेंशन एप्लिकेशन फायल केल्लें. मेन आमी कंप्लेनंट आशिल्ले. बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा वॉज द मेन कंप्लेनंट इन द मॅटर. सो हीज एप्लिकेशन वॉज हर्ड. इनफॅक्ट आय आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ इंजिनियर क्रूज सिल्वा अँड ते एप्लिकेशन आमचें इंटरवेंशन एप्लिकेशन आमी आर्ग्युमेंट केल्ले ते कोर्टान आज कन्सिडर केला. स्टेटाचे आर्ग्युमेंट कन्सिडर केला आनी बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केला. Order can be challenged before the Honorable High Court. He can approach the Honorable High Court against that order. But it's a process that should take another day or two. But in the meanwhile, I think there is enough time for the police to act in the matter. म्हाका दिसता गोंया police very competent. I consider them competent where they have acted in political cases. So they should show same amount of active आणि तांचो जो टॅलंट आसतो आतां दाखोवचो आनी ताका इमिजिएटली सोदून काडचो अशें न्ही पुलिसांक कळना म्हणून. खंय तरी आसतलो कितलो पयस लिपून रावंक शकता. जर कोर्टान येवपाक शकता, डॉक्युमेंट सायन करपाक शकता, सगळें करपाक शकता आनी तो अवेलेबल ना पुलिसांक अरेस्ट करपाक, हें म्हाका खंय तरी पटना.